नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मडगांव रेल्वे स्टेशन मार्गाचेर थळाव्यांनी 2 दिसांत धरले 9 चोरांक रंगे हात. चोरयेच्या वाडट्या घडणुकांक लागून लोकांनी उक्तायला हुस्को. वाठारांत वाडोवची पुलीस गस्त मागतात थळावे. म्हापसा स्टेशनरीच्या दुकानात जाल्ल्या 65,000 रुपयांच्या चोरी प्रकरणात पुलिसांनी फोंड्याबोरी वाठारांतल्या एका 32 वर्साच्या दादल्याक केला अटक. मांद्रे जाल्ले काँग्रेस ब्लॉक समितीचे बसके वेळार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरांच्या उपस्थितीत आदलो उपसरपंच रंगनाथ कलशावकरान काँग्रेस पक्षात केलो प्रवेश. गोंयांत लायटीचो शॉक लागून मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरांच्या गंभीरताये बाबतीत उप्रासल्यात प्रश्न. 2022 ते मार्च 2026 मेरेन 9 कर्मचाऱ्यांक आयला मरण. दर्यादेगेर तात्पुरती शेक उबारपा खातीर जीआय पायप आनी मायल्ड स्टिलाच्या फ्रेमीच्या वापराचेर बंदी. शेक उबारपा खातीर फक्त वापरा कोणे. एनजीटीचे शेक धन्याक निर्देश. आनी आसगांव वाठारांत विशेष शाळेत शिकपी एका 4 ते 5 वर्साच्या भुरग्याचेर एका दादल्यान अत्याचार केल्ल्याची बातमी आयला मुखार. पुलिसांनी दुबाविताक घेतला ताब्यात. तसोच तपास केला सुरू. आता खबरो विस्तारान. म्हापसा स्टेशनरी दुकानांतल्या 65,000 रुपया चोरपाच्या प्रकरणात पुलिसांनी फोंडेच्या बोरी हांगच्या 32 वर्साच्या मेजम डी क्रूज हाका अटक केल्या. फोंड्या, मडगांव आनी कुडचडे पुलीस स्टेशना वयल्यान आरोपी आड पयले 4 गुन्यांव नोंद जाल्यात अशी माहिती पुलिसांनी दिली. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी कागाळ दाखल केल्या. तशेंच फुडलो तपास सुरू आसा. जी सर स्टेशनरी शॉपार रॉबरी जाल्ली आणि त्याच्या एका एक्युजाक तुम्ही डिटेन केला. हय, तेजे बद्दल आमी सांगूंक सोदता की काल ती स्टेशनरी शॉप फोडला म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन येयल्ले. बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन आमची सर्वेलन्स, आमची पुलीस स्टाफ, प्लेन क्लोथ स्टाफ आमी एक्टिव्ह केल्ले. बेस्ड ऑन एक्टिव्ह आमकां सीसीटीव्ही पळयली आमी आनी ऑल गॅजेट्स कितें आमचे आहा तेचे वयसून आमी एक मनीस ते आमचे स्टेशनरी शॉप फोडून वयता तो दिसतालो. त्याच्या उपरांत आमी आमची प्लेन क्लोथ स्टाफ एक्टिव्ह करून नायट पेट्रोलिंग, इंटेन्सिव्ह नायट पेट्रोलिंग केले आनी एकल्या मनशाक एप्रिहेंड केलो. त्या मनशाक एप्रिहेंड करून आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू केले. ऑफेन्स रजिस्टर केलो, इन्व्हेस्टिगेशन चालू केले आणि इन्व्हेस्टिगेशन बेस्ड ऑन इन्व्हेस्टिगेशन ही कन्फेस दॅट ही हॅड कमिटेड द सॅड क्रायम. आणि मागीर आमी तेजी प्रिव्हियस हिस्ट्री पळयली जाल्यार तेच्या अगेन्स्ट मडगांव टाउन, कुडचोरेम पुलीस स्टेशन, पोंडा पुलीस स्टेशन हेचेर ऑफेन्सीस रजिस्टर केल्लेले आहा. आमचे LIB टीम आहा म्हापसा पुलीस स्टेशनान, तेंच्यांनी बरें काम केल्लेलें आहा आणि तेंच्यांनी एक क्रिमिनल जो एब्सकॉन्डिंग आहलो फॉर मेनी डेज तेका आमी अरेस्ट केल्लो आहा आणि तेजे मेडिकल करून तेका पुलीस स्टेशनाचेर लोकांनी घातलेलो आहा. फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन हे केसीचे आमचे चालू आहा आणि तेजे वरसून आनी कितें तेणी कितें क्रायम केल्या आनी कितें हे केला ते आमी तेजे कडसून इंटरोगेशन रिव्हील करतलो. सो बेस्ड ऑन दॅट आमी फुडली एक्शन कितें आहा ती घेतली. तेजी 65,000ची चोरी केल्ली आहा. रिकवरी जाल्लेली आहा आमची. त्या हितून केसीन रिकवरी आहा, सायजेबल रिकवरी आहा तितून. आणि एक मोबायल फोनूय आमकां मेळ्ळो आहा. सो ते आमी पळयता तो कोणाचो मोबायल फोन कशें कितें ते. आणि बेस्ड ऑन टूल्सूय मेळ्ळले आहा जे ते यूज करतालो फॉर कमिटींग द क्रायम. सो बेस्ड ऑन दॅट आमी फुडली इन्क्वायरी चालू आहा आमची आणि एक्शन घेतली आमी फुडें कितें. लोकल काय आउटसायडर तो? ही इज लोकल फ्रॉम पोंडा एरिया. तो थंयसून हिस्ट्री सिटर आहा. तो हांगा येवन क्रायम करतालो. आणि कोण त्याच्या वांगडा बीन आसना? ना, एकलोच येतालो आनी क्रायम करतालो. इवन त्याने जे प्रिव्हियस क्रायम्स कंडक्ट केला थंय सुद्धा तो एकटो? हय, तो एकलोच आहा. तेजो हांवें प्रिव्हियस हिस्ट्री तेजी काडलेली आहा फ्रॉम डिफरंट पुलीस स्टेशन. तो एकलोच क्रायम करतालो. तो थंय अरेस्ट जाल्लो आहा आनी तो हिस्ट्री सिटर म्हणून तेजें नांव नोंद जाल्लेलें आहा. वीज पुरवण सुरळीत करपा खातीर ड्युटी करतना आपलो जीव धोक्यात घालपी वीज कामगारांच्या सुरक्षेचो प्रश्न परत एक फावट मुखार आयला. फाटल्या 4 वर्सांत गोंय वीज खात्यात आनी संबंधित कंत्राटी संस्थांनी ड्युटे वेळार जायते अपघात घडल्यात.
तातूंत जायत्या कर्मचाऱ्यांचो जीव लेगीत गेला. सरकारान भरपाय आनी नोकऱ्यो दिवपाचो दावो केला आसलो तरी ह्या अपघातांची माळ चालूच आसतना सुरक्षेच्या व्यवस्थेचेर व्हड प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागल्यात. 2022 ते मार्च 2026 मेरेनच्या आंकडेवारींतल्यान एक धक्को दिवपी चित्र उक्तें जाला. वीज दुरुस्ती, देखरेख, ट्रान्सफॉर्मर कामां आनी फील्ड ड्युटी वेळार जायत्या वीज कर्मचाऱ्यांक अपघात जाले. ह्या काळात सत्तरी, पेडणे, बार्देस, दिवचल, मडगांव आनी हेर खात्यांत काम करतना उण्यांत उणे 9 कर्मचाऱ्यांक मरण आयला. जायत्या जाणांक विजेचो शॉक, उंचायेवयल्यान पडप आनी कामाच्या वेळार अपघातांक तोंड दिवचे पडले. मरण आयिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाक सरकारान 17 ते 27 लाख रुपया मेरेन लुकसाण भरपाय दिल्या. कांय कुटुंबांक 7 लाख रुपयाची अनुग्रहाची मजतय दिल्या. उल्लेखनीय म्हळ्यार जायत्या मरण आयिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या बायलांक, धुवांक आनी कुटुंबांतल्या लोकांक सरकारी नोकऱ्योय भेटयल्यात. कांय जाणांक भलायकी खातें, अबकारी खातें आनी हेर सरकारी खात्यांत नेमणूक जाल्या. मजगती कर्मचाऱ्यांक हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, इन्सुलेटेड ग्लोव्स, सेफ्टी शूज आनी खाशेले प्रशिक्षण दितात असो दावो सरकार करता. पूण सेगीत जावपी अपघात पळयल्यार सुरक्षेचे उपाय पुरो काय कितें असो व्हडलो प्रस्न उप्रासता. फाटल्या वर्सा होंडा 70च्या एका युवकाक ड्युटीचेर जीव वगडावचो पडलो. तेन्ना खुबशे प्रस्न उप्रासले की हे कामगार आसा ते आपूण जावन किकोत करता, ते सुरक्षे बाबतीत गंभीर ना, तशेंच सुविधांचो वापर करना काय अशी चर्चा जाली. उपरांत मंत्री ढवळीकरान एक खासा रिपोर्ट तयार केलो. पूण उपरांत त्या रिपोर्टा बाबतीत कसलीच हालचाली ना. त्या रिपोर्टा बाबतीनय कांयच जाहीर करूंक ना. फकत लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसली. जर लायनमॅन सुरक्षेच्या सुविधांचो वापर करिनात अशें मंत्री अधिकारी सांगतात जाल्यार तांकां धारेर धरपाचे, तांचे कान पिळपाची जापसालदारकी कोणाची? लायनमॅन, हेल्परांचेर अधिकारी मंत्र्यांचो ताबो ना वय? गोंयांत दर पावसात एक तरी लायनमॅन नाजाल्यार लायनमॅन हेल्पराक विजेचो शॉकार शॉक लागून मरण येता. लोक खुबळटा. वीज खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळेकाराकय धारेर धरता. मात थोडोच तेंप उपरांत खंयचे कडेन कांय ना. परत तें भयानक चित्र. कोणाच्या घराचो जोडकार खामोच ना जाता. आता प्रस्न उप्रासता ते सरकार पावसा आदींच ह्या घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर खर पावलां कित्याक उखलना? वीज खात्याची घाळपणां भोगचे पडटा लायनमॅनांक हें आमी कितलींशींच वर्सां पळयतात. लायनमॅन हँड ग्लोव्स बगर काम करता. तांकां आतां सुविधा पावल्यात काय ते वापरिनात खबर ना. शुक्रारा तर अस्नोडच्या मैते वाठारात लायटीच्या सरयांक लागून आशिल्ल्या झाडाच्यो खांदयो कापतना कटराचो लायटीच्या सरयांक संपर्क आयिल्ल्यान लायनमॅन हेल्पर मंथन ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले. आतां हाका जापसालदार कोणाक धरप? मंत्री अधिकारी ऑफिसांनी बसून फकत कागदाचेर सयो मारतात आनी टेंडर पास करतात. मात प्रस्न उप्रासता तो लायनमॅन हेल्पराच्या सेफ्टी बाबतीत जापसालदार कोण? वीज मंत्री ढवळीकर लायनमॅनाच्या सुरक्षेविशीं गंभीर केन्ना जातलो? काय हे लायनमॅनाचे मरण येवपाचे सत्र चालूच आसतले? गोंयांत कितलींशींच वर्सां जालीं लायनमॅनांक शॉकार शॉक येवन दुखेस्त मरण येत आसा. मात फुल स्टॉप लागना. हेंवूय एक शॉकात सत्य. हे मंत्री ढवळेकरानय मान्य करून घेवचे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्या दर्यादेगेर तात्पुरती उबारपी शेका विशीं राष्ट्रीय हरीत लावदान म्हणल्यार एनजीटीन म्हत्वपूर्ण निर्णय दिला. CRZ-3 वाठारांतल्या शेका खातीर GI पायप आनी मायल्ड स्टिलाच्या फ्रेमीचो वापर करपाक मेळचो ना अशें एनजीटीन स्पश्ट केलां. तशेंच ह्यान फुडें शेक उबारपा खातीर फक्त कोणे, लाकडाचे खांबे आनी हेर सामानाचो वापर करपाचे निर्देश दिले. कोलवा सिव्हिक फोरमाच्याच याचिकेचेर एनजीटीन हो म्हत्वपूर्ण निर्णय घेतला. आसगांव वाठारांतल्यान एक सामकी धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. खासा शाळेत शिकपी फक्त 4 ते 5 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर अत्याचार केल्ल्याचे दुबाव लोकांनी उक्तायला. घाटेश्वर नगरांतल्या DMC कॉलेजी लागसर खाशेल्या शाळे फाटल्यान आशिल्ल्या वाठारांत ही घडणूक घडल्या. या प्रकरणाक लागून पुराय वाठारांत बोळा निर्माण जाला आनी पुलिसांनी दुबाविताक ताब्यात घेवन पुराय तपास सुरू केला.
child who was receiving therapy at our center finished his therapy and exited towards the back door, and he was missing for some time. We all made an attempt in searching the child, and within some time we found the child walking on the road. We brought the child back to the center. He was immediately evaluated by the pediatrician. The child is very healthy, and because the child exited the premises, we had to file a police complaint. So that is how. You said the child, you found the child walking on the road, but एक जो दादलो असलो जो ताका घेवन रानान पोना गेल्लो ती कितें गजाल? That is something that didn't have to happen in the premises of the center. No comments on that. We don't know. It didn't happen in the premises of the center. बट जेन्ना एक भुरगो एका दादल्या वांगडा पिश्या दादल्या वांगडा मेळटा विथ इट्स क्लोथ्स लायक ओपन आनी तुमी असो स्टेटमेंट करता की तो म्हटल्यार तुमकां चलताना रस्त्यार मेळ्ळो हें कशें कितें? Yes, we cannot comment on that because we have no evidence. We don't know. We have not seen. Nobody has witnessed. We have examined the child. The child is well. Our concern is the well-being of the child. That physically the child is well. So we have examined the child. That's why we have informed the police. Whatever action or whatever further investigation the police needs to do, that they need to do. But we cannot comment on that because we are not aware. We have not seen that happen. But the locals have witnessed the child with that So man. that then the police will have to question the locals, right? मॅडम चाइल्ड हा तो तुमच्या हितून आसलो That I तुम्ही cannot- गेट बंद करूंक नासली So that तो was. धांवलो कसो तुमच्या हितून Yeah, that is So special child. that is what we are looking into, how it happened. So that will take us some time to figure out how it happened. We have to review our CCTV footage, look at all the aspects of how that happened. So that will is take it the us some negligence time. on your part? We will have to look into that. It's very hard for us to say, but we work with lots of children, so we need to look into that and see. सकयलसून खोल्लेच्यान वयर सरताले तशेंच खोल्लेच्यान वयर सरतानाच ह्या इस्कॉलाचो सगळो स्टाफ जे टिचरी सर बी आसता ते सगळे थंय रानांनी भोंवंक लागले. सो आनी जाल्यार कितें जालें तर ते म्हणाले धाकटो भुरगो आमचो सांडला म्हणा लागले. सांडल्या बरोबर ते जालें की चलत गेला म्हणा खंय तो आमी म्हणलें सकयलसून काय आमकां दिसोंक ना म्हटलें. सोमतो त्या घाटेच्या देवान गेलो DMC कॉलेजीन सोदले म्हणजे सगळो तेन्ना स्टाफ गाडये घेवन टिचरी म्हण सगळे रानांनी सगळ्याक सोदूंक लागले आमी. तशें तांणी घाटेच्या देवान सोदले फाटसून हेंचे बिल्डींग आहा ते बिल्डिंगीनूय सोदलो. सो तेंचे टाकी ओपन आहा थंय भुरगो पडला काय ना तेंच्या पार्किंगाक सगळ्याक सोदलो तरी भुरगो मेळना. दिसतूच आमकां असो आवाज येयलो त्या रानांसून एकटो कोण तरी पिसो कोण तरी तो आनी तो तेका रानांसून भायर सरलो आनी कोणी ती किची मारली थंय हांगारा म्हणून आमी पळयताले तेजे तेणी ते भुरग्याचे कपडे बिपडे सगळे पॅन्टीचे हुका बिका सगळी तोडलेली हा. धाकटो भुरगो धाकटो भुरगो आमी 4-5-6 वर्साचो भुरगो दिसता तो. स्पेशल चाइल्ड हय स्पेशल चाइल्ड. दिसतूच दिसल्या बरोबर आमी ताका घट धरलो ते भुरग्याक सोमतो मेडिकलाक गेला डॉक्टराक गेला आनी ते आमी मनशाक आतां पुलिसाचे इतले. हो तो मनीस कोणी त्या भुरग्याक व्हेला तो मनीस खंयसलो? तो एक्च्युअली खोल्ले खंय रावता खोल्लेचो तो सो लोकलूच का भायलो? लोकल. आनी हांव मागता पुलिसांकडे सगळ्या जे कॉलेजी आहात इस्कॉल सुटच्या टायमाक 1-2 वरां तरी सगळ्या इस्कॉलांकडे पुलीस ठेवचे. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक हांव विणा मांद्रेकार आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या हांव आसा म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनार आनी म्हापशा शहर परत एकदा चर्चेचें कारण जावन आसा. पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार घाटेश्वर नगरांत स्थित आशिल्ले एक स्पेशल चायल्डाचे जे स्कूल जावन आसा त्या स्कुलांतल्यान एक 4 ते 5 वर्साचो भुरगो जो आसा तो फाटल्या दारांतल्यान खंय तरी भायर सरता आनी भायर सरता ही गजाल हांगासरूच स्टॉप जायना तर जेन्ना तो भुरगो भायर सरता तेन्नाच म्हापशा वाठारांतलोच एक दादलो जो खंय तरी मेंटली अनस्टेबल जावन आसा अशें म्हणटात. सो तो मनीस त्या चल्याक घेवन जो आसा थंय फाटल्यानूच एक जे जंगल कशें आसा ते जंगलान पोना वता आनी जेन्ना थंयचे लोकल्स तांकां स्पॉट करता तेन्ना तो जो चलो भुरगो जो 4 ते 5 वर्साचो स्पेशल चाइल्ड जो जावन आशिल्लो तो खंय तरी शर्टाचे बटन्स ओपन तशेंच पॅन्टीचे सुद्धा बटन्स जे ओपन करून अशा आनी त्याच्या आंगार जी आसा ती नाकटांचे माग घेवन अशा परिस्थितीन हो त्या लोकल्सांक मेळटा. आता ही गजाल लोकांक कळटा तरी कशी म्हटल्यार 12:30च्या वराचेर जेन्ना लोकल्स थंयचे पास जाताली तेन्नाच ह्या जे स्कुलाच्यो टिचरी आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्योच ऑलमोस्ट स्कुलाचो जो स्टाफ आशिल्लो तो स्कुलाच्या फाटल्या वाटेंतल्यान गर्दी करून कोणाक तरी सोदपाक लागलो. आनी जेन्ना विचारपाक तांकां गेले की तुमी
हांगासर करतात तरी कितें तेन्ना लोकल्सांक अशी म्हायती मेळ्ळी की स्कुलांतलो एक जो भुरगो आसा तो ना जालोलो आसा आनी तेकाच आमी सगळीं जाणां हांगासर मेळून सोदतात. आनी जेन्ना सोदताना लोकल्सांनी तांकां हेल्प केली, सगळी कडेन सोदले, तेन्ना लास्टाक हो जो भुरगो आसा तो तांकां कुशीकूच आशिल्ले जे जंगल कशी आसा त्या जंगलान ह्याच दादल्या बरोबर जो आसा तो मेळलो आसा. लोकल्सांनी ताबडतोब जे आसा तशेंच स्कुलाच्या स्टाफांनी ताबडतोब जे आसा त्या भुरग्याक त्याच्या कडल्यान रेस्क्यू केलो आनी फुडें भुरग्याक जे आसा ते मेडिकल एक्झामिनेशना खातीर व्हेलो. आनी तशेंच हो जो दादलो जो ह्या भुरग्याक घेवन थंय गेलो त्या दादल्याक जे आसा ते पुलिसांच्या ताब्यात गेलेले आसा. आनी तशेंच हेचेर जे आसा ते म्हापसा पुलीस फुडली जी कारवाई कितें आसा ती करीत आसा. आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंगान भाजपा सरकारान कलम 39(अ) वापरून शेतकार आणि थळाव्या लोकांची जमीन बळकावपाचो यत्न सुरू केल्ल्याचो गंभीर आरोप केला. 3.5 कोटी चौखण मीटर जमीन एनडीए खाला हाडून सरकाराक खंयच्याय वेळार संपादन कर घेवपाची परवानगी दितात. तशेंच सुमार 60 लाख चौखण मीटर शेतकी आणि हेर जमिनी वसणुकेच्या वाठारात रूपांतरीत करून भाजपा संबंधित बिल्डर लॉबीक दितात असो आरोप करून संजय सिंगान गोवा फॉर गोवन्स हो एकूच नारो उरला आणि सरकारान गोय बिल्डराकडेन दिला असो सणसणीत आरोप केला. गोवा के लोगों का होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोवा को बिल्डर्स का गोवा बना दिया है, गोवा को पूंजीपतियों का गोवा बना दिया है, गोवा को उन लोगों का गोवा बना दिया है जो वास्तव में गोवा के रहने वाले लोग नहीं है. यहाँ लोग घूमने के लिए आए, यहाँ लोग टूरिज्म के लिए आए, अच्छी बात, लेकिन यहाँ की जमीनों पर कब्जा करना, यहाँ के लोगों की जमीनों पर कब्जा करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. और ये खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में चला रही है. कानून है 39(a), जिसका सहारा लेके जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, वो किसानों की जमीन को कब्जा करना चाहती है. करीब करीब 3.5 करोड़ स्क्वायर मीटर जमीन, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी भारी मात्रा में ये जमीन है. 3.5 करोड़ स्क्वायर मीटर जमीन, उसको एनडीए घोषित कर रही है नॉन डेवलपमेंटल एरिया. अब एनडीए घोषित करने का नुकसान क्या है गोवा के लोगों को? सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब चाहेगी सरकार आपकी जमीन पे कब्जा कर लेगी, और जब वो नॉन एनडीए में है तो उसका ज्यादा मुआवजा भी आपको नहीं मिलना है, उसका सीधा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा. और इसके साथ साथ क्या कर रही है 39(a) को? लैंड यूज चेंज कर रही है और अपने कुछ चहेते लोगों को, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उसमें लंबा भ्रष्टाचार का खेल करके लैंड यूज चेंज करके सेटलमेंट कर रही है. उस सेटलमेंट के जरिए लगभग 60 लाख स्क्वायर मीटर जमीनें अपने चहेते लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दे दिया है. आम आदमी पार्टी इस 39(a) के कानून के खिलाफ है और सड़क से लेकर संसद तक, गोवा से लेके और देश की संसद तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे. हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी इस बारे में बोल चुके हैं. हमारे जो एमएलए हैं वैन जी, वो लगातार इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. हमारे जो स्टेट की यूनिट है वाल्मीकि जी और उनके साथी, वो लगातार इस पे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं. तो हम लोग इस कानून के, इस नियम के खिलाफ. MPLADS निधीचो वापर करपा संबंधी गोवा प्रदेश काँग्रेसीन भाजपा राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेचेर सणसणीत आरोप केल्यात. उत्तर प्रदेशातल्या शहाजहापुरात LED हायमास्ट लायटी लावपा खातीर सुमार 50 लाखांचो वापर केला. गोयच्या लोकांचो विश्वासघात जाला असोय आरोप काँग्रेसीच्या मीडिया आणि संचारण खात्याचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकरान केला. गोंयांतले साबार उदरगत प्रकल्प प्रलंबीत असताना राज्याभायर निधी खर्च करपाचे कारण कितें हाचेर तांणी प्रश्नचिन्ह उबे केले. या सगळ्या प्रश्नाविशीं खासदार सदानंद शेट तानावडेन भौशीक स्पश्टीकरण दिवचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. गोंयचो राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडे हो गोंयच्या घुस्तार, गोंयकारांच्या घुस्तार आणि संविधानान जे गोंयकारांक अधिकार दिल्या त्या अधिकाराच्या निमतान आणि त्या आधारान
हो राज्यसभेन पावल्लो आसा. हो गोंयचो खासदार आपणाच्या खासदार निधीतलो पैसो हो दुसऱ्या राज्याक घालपाक लागला. आता प्रश्न उपस्थित जाता, गोंयान कामां ना काय? हो जो निधी मेळटा तो गोंयकारा खातीर मेळटा, गोंयच्या उदरगती खातीर मेळटा काय दुसऱ्या खंयच्या राज्या खातीर मेळटा? आता तेंच्यांनी हो जो खर्च केला तो लायटीचे खांबे घालपाक, हायमास्ट पोल्स घालपाक. हायमास्ट पोल्स घालप म्हणजे उजवाड घालप. गोंयान सगळ्याक उजवाड पडलो. जवळजवळ 50 लाखाचो खर्च तेंच्यांनी उत्तर प्रदेशाक खांबे घालपाक केल्लो आसा. ह्या खासदाराची तकली जाग्यार आसा काय ना हो प्रश्न पडटा. गोंयान कितलेशेच कडेन आयज गरजो आसा. शाळा म्हणात, रस्ते म्हणात, समाज मंदिरां म्हणात, प्ले ग्राउंड म्हणात, स्कुलांक बशी म्हणात, एम्ब्युलन्स म्हणा, अशी जायते वावर गोंयकारांक दिवसारखे आसा. पण ते करिनासतना आमचो खासदार आमचो पैसो, गोंयकारांक अलॉट जाल्लो पैसो हो उत्तर प्रदेशान घालता. हे आमकां अजाप दिसता. एकदम निराशाजनक ही खबर जावन आसा. ही खंयच्यान तेका तकली येयली आनी कित्याक केले तेणे गोंयकारांक उत्तर दिवचे पडटले. जवळजवळ 29 प्रकल्प तेंच्यांनी हातीन घेतल्या, पण तितूंतले फक्त 6 प्रकल्प हे कंप्लीट जाले आयज पासून. जी माहिती, ऑफिशियल माहिती आमचे कडेन आसा, कंप्लिशनाचो जो आंकडेवारी आसा ती फक्त यांची आंकडेवारी 17.1 17.1 कंप्लिशन यांचो पर्सेंटेज. आणि यांच्यानी जे कामांक तडीक लायला, कामांची जी पर्सेंटेज जी आसा ती 19.4. म्हणजे याचे काम एक राज्यसभेचो खासदार म्हणून यांचे काम कितले बाबत, कितल्या कमी दर्जाचे आसा हे ह्या आंकड्यावरसून दिश्टी पडटा. गोंयकारां खातीर अलॉट जाल्ले पयशे तुवें उत्तर प्रदेशान शाहजहानपुराक ते तुवें कित्याक घातले? हे हायमास्ट पोल, लायटीचे खांबे हे तुवें 50 लाखाचो हो निधी तुवें गोंयांक खर्च करचो सोडून तुवें थंय कित्याक केलो? तुका उत्तर दिवचे पडटले की तूं जबाबदार उत्तर प्रदेशाक आसा काय तूं जबाबदार गोंयांक आसा. उत्तर दिवचे पडटे. गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती तुका प्रश्न करता गोंयकारांच्या वतीन, तुवें गोंयकारांचेर हो अन्याय कित्याक केला हे सांगचे पडटले. एंटी नार्कोटिक्स पंगडान पणजे सर्कलाकडे धाड घालून सुमार 15 लाखांचो गांजो जप्त केलो. या प्रकरणात 31 वर्षाच्या भागीरथ सिंह आणि 27 वर्षाच्या प्रशांत सिंह या दुबावित आरोपीक अटक केली. चौकशे वेळार बिहारातलो अखिलेश गुप्ता हो गांजा सप्लाय करतालो अशी माहिती पोलिसांक दिली. उपरांत पोलिसांनी अखिलेश गुप्ताचो सोद घेवपाक सुरू केला. सध्या हो दुबावित फरार आसा. राजस्थानातल्या माउंट आबू हांगच्या ज्ञान सरोवर संकुलात जाल्ले शांतीपूर्ण समाजा खातीर राजकारणातले अध्यात्म अशा नावान जाल्ले राष्ट्रीय परिषदेचे गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण केले. प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयान आयोजित केल्ले परिषदेत तांणी भौशीक जिणेंत अध्यात्म, नैतीक मूल्यां, निस्वार्थ सेवा हाचे महत्व सांगले. तशेंच समाजात शांतताय, आपुलकी, राजयोग ध्यान वाडोवपा खातीर ब्रह्मकुमारीच्या संघटनेन केल्ल्या वावराचीय मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. गोंयांतल्या राजकीय वावराक नेट आयला. काँग्रेस पक्षान मांद्रे मतदारसंघात आपली संघटना घटमूट करपाचो फुडाकार घेतला.
मांद्रे काँग्रेस ब्लॉक समितीचे बसके वेळार आदलो जिल्हा परिषदेचो वांगडी आणि आदलो उपसरपंच रंगनाथ कळशावकरान काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलो. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार, आमदार कार्लोस फेरेरा आणि पक्षाचे पदाधिकारी तसेच काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे व्हडा संख्येन या कार्यावळीक हजेरी लायली. आमचे नायकसाहेबकडून हल्लेखोराकडे दितात आणि आमकां गोंयकारांक गोंयच्या भायलेतून उडयल्या आणि तुमी येतले आमचे वेवसाय वाडतले आणि आमचे हदोदूच वाडून उडयतले आणि हे करताना बीजेपी सरकारांक जाय आणि 6 महिने उरले ह्या सरकाराचे. बीजेपी सरकारान हे सगळे वेवसाय गोंयच्या भायल्यान दिल्ली आसा. सो आमचे सगळे पारंपरीक जे वेवसाय आशिल्ले ते गेल्या. वेगळे तरेच्या टॅक्सीचो इश्यू करून आमचे जे टॅक्सीचेर पोट भरताले त्या टॅक्सी वाल्यांचेर वेगळे प्रश्न काडल्या. शेक चलयताले त्या शेक वाल्यांचेर वेगळे प्रश्न काडलेले आसा. सो हे सगळे वेवसाय भायल्यान गेले कारणान आनी व्हडलो प्रश्न जाल्लो आसा. आमी लोकांक उलो मारला जेंकां बीजेपी रोवपाक जाय तेणी सगळ्यांनी काँग्रेस पक्षा बरोबर येवचें आनी काँग्रेस पक्षान पयशी करचो आनी त्या प्रमाणे खुबश्यो पॉलिटिकल पार्टी आमकां सपोर्ट करपाक सुरवात केल्ली आसा आनी कितलेशेच बरे बरे लिडर काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करपाक तुमी पळयलां आसतलें सुरू केल्ली आसा. पयलीं पक्ष घट करप, ऑपोजिशन घट करप आनी सरकाराक ह्या घरांत हाडप हो पयलो उद्देश आसा. आमी पळयतात आमदाराक निवडून दिल्लो त्या आमदारान मांद्रेच्या कशी करून मांद्रेकारांच्या मुखार प्रश्न निर्माण केल्ले आसात ते प्रश्न आमकां 6 म्हयन्यां नंतर सुटावे करपाची गरज पडली. बरें दिसता कशी म्हाका की आयज म्हाका एका व्हडल्या पक्षान एक प्रवेश मेळटा आनी म्हाजी जिम्मेदारी वाडल्या. म्हाका म्हाजे आतां आणखी पार्टी म्हणून काम करपाची म्हाका संदी मेळ्ळ्या आनी अवश्य ते संदीचो फायदो घेवन ह्या आमच्या लोकांक बरोबर घेवन फुडें वयतलो आनी आता हेतूय हिंदू फायट करून आमकां वळपाची इच्छा आसा जेणे करून आमी आतां जे कितें करता ते इतले नासतना आमकां दुसऱ्या वर्गाक व्हडलो वॉल करचो पडटलो आनी तो व्हडलो वॉल करपाचें आमी कार्य करून दाखयतले आनी तेचे उपरांत तुमकांय कळोन अशें सांगून त्या कार्या बरोबर आमी फुडें वयतले. काँग्रेस पक्षान केलो तेन्ना लोकांक नोकरी मेळटाले इंडस्ट्रियल एस्टेटान एक्सपिरियन्स घेताले वयताले दुसरे कंपनीन दुसरे जॉब मेळटाले. तूं केन्ना आयकला 20 वर्सां फाटीं सरकारान नोकरीक लोक लायनी रावता म्हणून कोणाक नाकाशिल्लें. कित्याक प्रायवेटान चलयतना तुका बरे पगार मेळटाले लोक खूश आशिल्ले. सगळे भायर येतात बंगलो विला आनी दुपळे 14 कोटी 50 कोटी आसले. हे आमकां तुमकां न्ही आमगे जमीन वतात आनी आमगे जमीन चेंज करतात कन्वर्ट करतात आनी आमची गोंय कवर करतात. तुमी पळयलें आसतलें की थोडे दीस फाटीं पुणे एक्सप्रेस हायवे म्हूण आशिल्लो फाटल्यान थोडे दीस फाटीं इनॉग्रेशन केलो. एक पावसांनी तो टनल पडलो आनी व्हांवन गेलो. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Highways are important because they connect people and goods, which helps the economy grow. Goa's focus on revamping its infrastructure, the road network has taken center stage for the government and authorities. This includes widened highways, elevated roads, and sea bridges, which together have formed a seamless link and advanced landscape for surrounding development on the National Highway 66, which runs through the state. You know the day when Atal Setu was opened? It changed our lives. Now, what if I tell you that there are so many highways that are built in Goa?
it gives us some amazing view and scenic beauty. You don't know, right? And today we have come to show you the exclusive view of it. Come, let's take a tour. The Indian government, led by Road Transport and Highways Minister Shri Nitin Gadkari, has initiated a major infrastructure project to enhance connectivity in Goa. Goa is currently seeing significant improvements in its road infrastructure. Let us show you how. The Margao Bypass. The all-new Margao Bypass is a clean year gift for Goa. By lightening traffic congestion in Margao and enhancing north-south connectivity, the road provides seamless travel for commuters and boosts regional development. This western bypass is a part of a bigger plan to decongest traffic along the Karnataka-Maharashtra National Highway. The Manohar Parrikar Kankona Bypass. This highway reduces a distance of 21 kilometers to just 7 kilometers and shows how the world-class infrastructure of Vikasit Bharat can transform the travel experience in rural Goa. The Mopa Link Road. This is a significant boost to regional infrastructure. The 6.7 kilometer long controlled access corridor is a key infrastructure project aimed at providing a direct and efficient route between the new airport and the mainland. The Pernem to Porvorim Highway. This road is the direct access to Pernem, allowing direct entry to the Mopa Link Road. The Atal Setu. The Atal Setu Goa was introduced by Goa's former Chief Minister, late Shri Manohar Parrikar, with the aim to reduce traffic congestion throughout the city and was executed under his guidance. This bridge is designated to late Shri Atal Bihari Vajpayee, India's former Prime Minister. The Atal Setu Goa Bridge interlinks two cities of Goa, Porvorim and Panji. It contains 4 lanes of NH66 across the Mandavi River. It is also known as the third largest bridge in India, which is 5.1 kilometers long. The Zuari Bridge. The network, spanning a total length of 13.3 kilometers, connects the north and south of Goa, while further opening nearly 150 kilometers of the advanced carriageway in total, with its neighboring states of Maharashtra in north and Karnataka to its south. The Baina Road. The highway is a 7.8 kilometer long stretch of NH17B, including an elevated road from Ravindra Bhavan Junction to Marmugua Port Trust. The project is one of its kind, as it is with a cable-stayed bridge on a road overbridge constructed on a curve. It is a port connectivity 4-lane road from Varunapuri to the Sada Junction stretch of NH17B and provides direct and quick and efficient routes between the two destinations. According to Goa's Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, half of the tourism infrastructure required for the future is ready, with opening of the parallel Zuari Bridge and Atal Setu, added with the opening of the Manohar International Airport. This is the vision of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the hard work of our state government. And as a Goan, it feels proud to see this kind of infrastructure, and I cannot wait to see the future, how it will look like. So till then, see you soon.